नमस्कार येवकार. दिस इज गोवा 360 डिग्री ग्राउंड झिरो. वर्सुकी शिगमो, नित्याच्या रोमटांकार, धाडय बडय, हातार वडय, हौशे गवशे तयार. 4 दिसांची जोड, हमरी तुमरी चढाओड, वजिराची पंचायत, शिलेदारांची घुसखोरी असोल्टार. मोठमोठ्यो देवळी, पांयवाटो सेटलमेंटार, शेणलो गांव, देव देंवचा राखणदार. देशी मालकी, फिरंगी घरकार, पोटा पाण्याक बिराडी, जुगारी पिळगी पुडयेकार. मुळावे कन्वर्ट, थळावे सेटल, शासनाची ट्रेजडी, फुडारी पेरडी स्टँडअपार. वेले फरमान हुकमा समान, डबल इंजिन ट्रिपल आर. पळोवयाच्यो टॉप स्टोरीज. धारगळे सनबर्नाक पंचायतीचो विरोध, दोन्ही आमदारांचेर दबाव, मुख्यमंत्र्याचे मध्यस्थीकी हरकत, आमदार पंचायती थळावे तेमाक, सरकार पक्षांत 2 गट. मांद्रेच्या आदल्या सरपंचाचेर हल्लो, जीत मायकल सोपटेच्या टार्गेटार, प्रकरण मुख्यमंत्र्या मेरेन, पीआयक निखळावपाची तयारी, मायकल मागता एक्शन. गोंयांत चलपी ऑनलायन एस्कॉर्ट रॅकेटांक लिंक, 3 टॅक्सीवाल्यांक क्रायम ब्रांचीचे समन्स, चलयांक हार्ड वर्क करूंक कमिशनाचो पुलिसांक दुबाव. टुरिस्टांक पिट्ट म्हणून बीच बेल्टांतल्या पुलिसांचे ट्रान्सफरी, ऑफिसांत आपोवन उजरावपाचे प्रकार, उंचेले अधिकाऱ्याचे घरच्यांचे प्रताप. अस्तंत घाटांत संवेदनशील वाठारांतल्या गोंयचे 108 गांवांतले 21 गांव काडपाचो गोंयचो प्रस्ताव केंद्राच्या रेकॉर्डार, लोकसभेत केंद्रीय मंत्र्याची जाप. फडणवीस पवार शिंदे बसका, निमाणे फडणवीसच महामुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे अजित पवार डेप्युटी, बीजेपीची घोषणा, फाल्यां सोपूत विधी. स्ट्रेट अवे पयल्या खबरेचेर या. पयली खबर सनबर्नाची. आतां सनबर्न बीच बेल्टांक जावचें काय पेडणे जावचें काय आनी खंय जावचें ताचेर वाद. पयलीं तें दक्षिणे 3-4 कडेन भोंवन आयलें, निमाणें तें आतां पेडणे गेलां. धारगळी पंचायती म्हणटा नाका, आमदार म्हणटा नाका, 1-2 आमदार म्हणटा जाय, कोण म्हणटा पेडण्याक गेल्या म्हणून बोवाळ, कोण म्हणटा तें बीच बेल्टांक जाय. सध्या सरकारां मदीं खवदळ चल्ला, धुडगूस चल्ला, आमदारांचोय धुडगूस चल्ला, पंचांचो सरपंचांचो चल्ला, पंचायतींचोय चल्ला. आज निमाणे मुख्यमंत्र्यान मध्यस्थी करपाची यत्न केलो, ताकाय विरोध. आमदार मिटिंगो घेतात पर्सनल लेवलाचेर पंच सरपंचाच्यो. प्रवीण आल्लेकार पेडणेचो आमदार, ताणें आज फायनली डिक्लेअर केलें, वेळ पडल्यार सनबर्न सुवातेर वचून बंद वडोवपाची आमची तयारी आसा म्हणून. मातशें आयकया, मागीर आमी रिपोर्टरा कडेन या. फाल्यां सकाळी जर सनबर्न जाता जाल्यार आपण भितर वचून बंद घालतो, त्याच हितून तुमी ठाम आसात? पळय, एकदां हांवें सांगलें ना म्हणून, ना म्हणजे ना. तेन्ना हांवें पयलें स्टार्टींग मायंड दिल्ली पळय, तेन्ना ना म्हणून. अजूनय पासून हांव लोकांकूय गेला पळय, ना म्हणूनच गेला. आनी हांव तुमकां कांय सांगूंक सोदिना. हांवें एकदां ना म्हटलें म्हणजे ना. आमचो थळावो ज्ञानेश्वर वर्क हो इशू फॉलोअप करता. ज्ञानी, म्हाका एक सांग, हे सनबर्न प्रकार आसा पळय, वर्सुकी शिगमो हो आसता, तो नाका 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 म्हणप आनी निमाणे तो जावपाचो जाताच, ही ते वेवस्थीतपणे सगळें आपलो ते मॅनेज करतात वर्साक. ओनू जें चल्लां तें कितें, एक जाग्यार पडपाचें काय निमाणें बंद पडपाचें काय निमाणें जाग्यार पडपाचें. तूं गेलो ग्रावंड झिरो फील कितें पेडणेचो पंचायत लेवलाचेर. सद्याक पळोवपाक गेल्यार सनबर्न हो खंय ना खंय तरी जातलोच हे सध्या स्पश्टच जाला. कारण पयलीं ट्युरिझम मिनिस्टर बाबू सांगतालो की शो मस्ट गो ऑन, तसो तो शो जावपाचोच गोंयांत. आतां जो धारगळ जो जाग्यार हे प्लेस तांच्यांनी डिसायड केला, ताच्या वयल्यान एक राजकीय वाद सुरू जाल्यात. आयची जर अपडेट पळोवपाक गेले जाल्यार आयज सकाळी एका आमदारान एक फुडारपण करून पेडण्याच्याच कांय पंचायतीचे पंच सरपंच हांकां व्हरोन मुख्यमंत्र्या कडेन एक बसका थारायिल्ली, आनी ती बसका आयज जावपाची आशिल्ली. तो आमदार त्या पंचांक आनी सरपंचांक घेवन वचपाचो आसलो, आनी त्या आमदारा बरोबर पेडणे मतदारसंघातलो एकटो भाजपाचोच मनीस आसता आशिल्लो. ताणें खुबशा जे पंच आसात तांकां सांगलेलें की बसकेक या म्हूण. पूण जालें अशें की त्याच टायमाचेर
जो पेडण्याचो आमदार आसा प्रवीण आर्लेकर ताणें बसका आपयली आनी ताच्या ऑफिसान पेडण्या बसका जाली. आणि प्रॉब्लेम असो जालो की मुख्यमंत्र्याच्या बसकेक वचपाक खंयचोच पंच किंवा सरपंच भायर सरलो ना, ते सगळे जाण पावले आमदाराच्या बसकेक. आता जर पंच आणि सरपंच येना जाल्यार मुख्यमंत्र्या कडेन बसका तरी जातली कशी आनी त्या बसकेक कोण आसतलो ह्या विशया वयल्यान तो आमदारूय फाटी पडलो आणि जो पेडणे मतदारसंघातल्यान एकटो बीजेपीचो मनीस लीड करतालो तोय फाटी पडलो आणि ती बसका जावंक ना. आमदाराच्या ऑफिसान बसका जाली. आमदाराच्या ऑफिसान जेन्ना बसका जाली तेन्ना अशें थारला की सनबर्न हो त्या सुवातेर वचून तरी बनूच उडोवपाचो, पूण पेडण्यान सनबर्न नाका अशें आमदार प्रवीण आर्लेकर हाणें स्पश्टपणान सांगला. तुम्ही खंयसरूय करा पूण पेडण्यान आपणाक सनबर्न नाका आणि तुम्ही जर पेडण्यान करतले जाल्यार आमी सुवातेर वचून तो बंद उडयतले अशें ताणें सांगला. आता हातूंतल्यान एक गजाल म्हणजे तो भाजपाचोच आमदार, सो भाजपाच्या आमदारान स्पश्टपणान सरकारा कडेन उलोवप आसतलें पयलीं किंवा हे, पूण तसो काय ताणें मार्ग चूज केलो ना. ताणें सरळ बंद उडयता अशें सांगलां. दुसरी गजाल म्हणजे जे आतां दुसऱ्या पंचायतीचे पंच सरपंच उलोवपाक लागल्या की धारगळ पंचायतीचे जे 5 सरपंचांनी सांगला की आमकां सनबर्न जाय म्हणून, तो आता तांकां खंय त्या पंचांतल्या तातूंतल्या एकट्या दोगांक खंय त्या सनबर्नाची कितें तरी कॉन्ट्रॅक्टां मेळ्ळ्यात आनी ती कॉन्ट्रॅक्टाय खंय तशीच बरी आहात, 1-2 कोटीची कॉन्ट्रॅक्टां आहात. सो जर अशी कॉन्ट्रॅक्टां मेळपाक लागली जाल्यार लोक म्हणटात की ते सनबर्न वर्साक 4 फावटी सुद्दां करा म्हणटले. आणि अशी जर लोकांची उदरगत ज्या पद्दतीन ते दाखोवपाक लागल्यात तशी जर उदरगत खरीच जावपाक लागली जाल्यार दरेक गांवांत गोंयच्या सनबर्न जावंक जावो, कारण दरेक गांवची अशी उदरगत जातली. अशा पद्दतीचे हे जावं शकता काय रियलिटी? हो एक प्रश्न सगळ्यांच्या एकच मुखार. ज्ञानेश्वर सांग, ही सुवातेर वचून सनबर्न बंद उडोवपाचो जो हे आसा तो कितलो फर्म? कारण एका वटेन बीच बेल्टांतलो मायकल म्हणटा आपल्याक जाय, लोकल आमदार म्हणटा नाका, पंचायती म्हणटा जाय, जाल्यार जाय आशिल्ल्यांचो नेट कितलो आसा? आनी इतलें आसून सुद्दां जर तें जाता, तें जाताच कशें आनी तें बंद उडोवपाचो जो हें आसा तो कितलो फर्म? कारण निमाणें सनबर्न जाताच रे, आमी इतलीं वर्सां पळयलां, म्हणून तें जेन्युइन कितलें इतलोच एक पॉयंट. ना बंद उडोवप म्हणटा आमी ते एज अ पॉलिटिशियन ते म्हणूंक शकता, कारण जे आमी पळयता की सरकारान ते ऑलवेज 1-2 ग्रुप करतात. जे पेडण्यान आमी इतिहासान पळयला ते एक ग्रुप जो आसता तो कितेंय प्रोजेक्ट येवं तो जाय म्हणटा आणि दुसरो ग्रुप आसा तो नाका म्हणटा. सो हातूंतल्यान एक गजाल जाता की जो कितें येता, सो आतां सनबर्नाचो विशय जाल्यार सनबर्नूय जातलो आणि ती मतां जी आसात ती मतांय उरतली तेंची, म्हणजे लोकूय दुखावचे ना आणि सनबर्नूय जावन वयतलो. सुवातेर वचून बंद उडोवपाचें म्हणटा ते प्रॅक्टिकली जर पळोवपाक गेलो जाल्यार त्या सनबर्नाक इतकी गर्दी आसतली आणि पेडणेकार कितले भायर सरतले आणि त्या सुवातेर वचून तो कसो बंद उडयतले होच एक प्रश्न. आणि दुसरो म्हटल्यार दुसरे आतां वडपाक लागल्यात की तो आमकां जाय म्हूण, तो तूं अपोज कर म्हणटात ते थोडे लोकांकूय आणि आमदाराकूय की तुका नाका म्हूण. हो इश्यू फॉलोअप करीत राव. थँक्स फॉर इनपूट. आमी आमचे दुसरे स्टोरी कडेन वतात. दुसरी स्टोरी पेडण्याचीच. पेडण्या सध्या रणकंदन सुरू जालां. एक आमदार दुसऱ्याची एरियांत घुसता, दुसरो तिसऱ्याची एरियेंत घुसता. आमदार माजी आमदार हे जाल्यात चड. आनी सध्या रणकंदन एक सनबर्नाचेर 2-3 गट पळयले. आतां तो एक एक्स सरपंच मांद्रेचो त्या कोनाडकाराक खंय मारलो. मास्क घालून आयिल्ल्या 5 जाणांनी गाडयेंतल्यान देवन गाडी आडावन मारलो. मारतना मायकलाचें नांव घेतलें. मायकल जाय तुका काय म्हणून अशें कितें म्हणलें असो तो म्हणटा. सो मायकल थंयच्यान कळंगुटेच्यान मांद्रे मेतेर जाता म्हणून सगळी हवा. आतां हाजेर इतलें रणकंदन की त्या एक्स सरपंच तो कितलो वजनदार खबर ना, पूण ताचे वासपुसेक 3-4 आमदार, आदलो मुख्यमंत्री पार्सेकार, थंयचे पंच सरपंच सगळी मंडळी ताचे वासपुसेक हॉस्पिटलां म्हऱ्या पावली. आनी ताका कोणें मारला तांचेर एक्शन घेवचें म्हणून प्रकरण घेवन माजी आमदार मुख्यमंत्र्या मेरेन पावले. एक मातशी वर्जनां आयकुया म्हणजे तुमकां हो एक्स सरपंच कितलो म्हत्वाचो इश्यू थंय तो कळटलो. कोण 5 जाण येयले हे गोंय जातलें म्हणटाले तुका मायकल लोगो जाय काय म्हणटाले. येयले तर मायकल लोगो जाय म्हटल्यार मारूंक जाय. पेडणे तालुक्याचे कोण तरी आहात. प्रेस कॉन्फरन्स घेवंक ना आमी मांद्रे बसता. म्हाज्या नांवान जो तर पंचायतीचो एक सरपंचाक मारता, कसली गजाल? वॉट इज हॅपनिंग? तुमी पार्सेकाराक सपोर्ट करशात, सोपटेक सपोर्ट करशात, मायकलाक सपोर्ट करशात, तुमकां असो मार पडटलो. ही मॅसेज न्हू. आतां समबडी हॅज सेंड देम विथ अ सुपारी. सीएमान एक एश्युरन्स दिलें की आपूण
PI ची बदली करता तिथून जायना सपना तो विषय काबार जायना. आम्ही सांगला क्रायम ब्रांच इन्व्हेस्टिगेशन जावचें. एक्शन म्हणजे कितें तांकां अरेस्ट करून टू इन्व्हेस्टिगेट हू इज बिहायंड दीस. 2 वर्सां पळयता मांद्रेन ही ओपनली दादागिरी चल्ल्या. आमदार डावट खाता न्ही आमदार म्हणून तुका सांगलें न्ही हाच्या पयलीं खूब आमदार जाले म्हणून तरी तूं विचारता कोणाचेर डावट खाता. आनी म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन अशें जावप हांव हें खपोवन घेवचो ना. खुबशे लोक चिंततात हे पॉलिटिकल आनी कितें कितें पूण म्हाका दिसता जेन्ना जस्ट मायकलाचो एक स्टेटमेंट म्हाजो एक स्टेटमेंट हेचेर खंय तरी एकामेकाचें हें जातालें आनी म्हाका दिसता हांगासर खंय तरी दुरुपयोग करून घेतलेलो आहा ते हेचो. कित्याक महेश कोनाडकर आहा तो हालींच म्हाका जॉयन जाल्लो. जी घटना घडले तेचेर आमचो महेश मांद्रेच्यान हो इश्यू फॉलोअप करता. महेश, हो एक्स सरपंच पळयल्यार बरोच वजनदार कसो दिसता मरे. खासदार केंद्रीय मंत्र्यातलो दिसलो. सामके मंत्री, आमदार, सरपंच, माजी सरपंच, मुख्यमंत्र्या मेरेन वासपुसेक बी पावले. प्रकार कितें काय 2027 सुरू जालें पेडण्यां? मांद्र्या मतदारसंघान सर खास करून 2027 सुरू जाल्लेले आसा. मेन म्हटल्यार ह्यो पंच आहा पळय सर तो 4 टायम पंच तो आणि त्याच्या पयलीं तो 2 टायम सरपंचूय आशिल्लो म्हणून ताका मातशें वजन आसा. फाटल्या टायमार जेन्ना सप्तक जाल्लो स्पेशल आमच्या सायडीक सप्तक जाता एकादशीचो भगवतीच्या देवळाचो तेन्ना तो मायकल लोबो आयिल्लो थंय आणि ताजे वांगडा तो च्या पिवपाक बीन बशिल्लो आणि आमी पळयला की फाटल्या दिसांनी मायकल लोबोन थंय सध्या आपलें काम सुरू केल्लेलें आसा. डोनेशन दिवप टोर्नामेंटांक गॅस्ट रावप खंय तरी अशें करून तो सध्या लोकांची कामां करता. आणि तेणेच सांगला मायकल लोबोन की कितलेशेच लोक आपल्या कडेन येतात आणि सांगतात की आमची कामां जायना प्लीज तूं मातशी कर. सो सद्याक कशें जाला मायकल लोबो आणि आता जो अटॅक जाला तातूंत ते म्हणटात जिताचो हात आसा म्हणून तर ते क्लेम करतात. सद्याक एक टीम स्पेशल फॉर्म केलेली आसा मांद्रे पुलिसांनी आणि तांच्यांनी अशें म्हटलां की तांकां 24 वरां भितर धरपाचो नाल्यार ते फाल्यां 24 वरांचो अल्टिमेटम सध्या तांकां दिल्लो आसा. मांद्र्याचे पॉलिटिक्स सर 2027 इलेक्शन अजून टायम आसा पूण पॉलिटिक्स ऑलरेडी स्टार्ट जाल्लेली आसा. झगडे ऑलरेडी स्टार्ट जाल्ले आसा. हे फर्स्ट टायम अशें घडला की मांद्र्या भितर असो कोणाचेर तरी अटॅक जाला. तो कोणे केला कितें केला ते पुलीस काडटले. ओके. म्हणून तुका कितें दिसता आतां एक्युजेशन केलां थंयच्या आमदाराचेर कितें इंटरप्रेट करपाचें? हय पॉलिटिकल एक्युजेशन काय कितें म्हणून करपाचें? ग्राउंड झिरो कितें चलता? ग्राउंड झिरो पळोवंक वचत जाल्यार आतां जे ते जेंच्यांनी कितें सांगलां ती एलिगेशन्स जी केल्या ती हाच्या पयलीं आमी पळयल्या की मांद्र्यां भितर खूब जाणांक हाच्या पयलीं 2-3 इन्सिडंट अशें जाल्ले की तांकां मारल्या म्हणून. हाच्या पयलीं ह्याच सेम पंचाक सर म्हणटा तसो उखलून व्हेल्लो हॉकी स्टीक दाखयली ताका धमकी दिली आनी तुका थापडायता म्हणून सांगिल्लो तांच्यांनी. आतां सेकंड टायम तेचेर अटॅक जालो ऑलरेडी आणि आमी पळयला तो अटॅक कितलो डेंजर आहा. ताका बरोच रोडान बीन फोडला तेंच्यांनी. इतलें म्हटलें की तूं मायकल लोबो वांगडा कित्याक भोंवता मायकल लोबो तुका जाय मायकल लोबो तुका जाय अशें तो क्लेम करता. पूण मांद्रे सध्या कितें जाला की मांद्र्याची कॉन्स्टिट्युएन्सी सॉलिड ओपन जाल्ली आसा. म्हणजे एके कडेन पाचकर सर आसा एके कडेन दयानंद सोपटे आसा एके कडेन आतां मायकल लोबो आपली ट्राय करूंक सोदता आपल्या चेड्याक घालूंक सोदता अशें लोकांचें म्हणणें आसा. तातूंत जीत आरोलकर आसा. सो इवन जेन्ना 2027 इलेक्शन जाता ती कोणाक तिकीट वतली कितें जातलें तें खबर ना. पूण आतां जरूर म्हणटा तसो थंय म्हणटा ते झगडी बी स्टार्ट जावपाक जाल्ली आहा. म्हणजे तूं सांगता त्या कोतान ग्राउंड झिरो थंय परिस्थिती अशी आसा की 2027 3 वर्सां जर पयलीं अशी परिस्थिती ते 27 तेंकता म्हणल्यार थंय कितें रणकंदन जातलें? कित्याक थंय 5 ते 6 माजी आमदार माजी खासदार माजी मुख्यमंत्री आजी माजी आमदार सगळे आसात थंय एकाच कॉन्स्टिट्युएन्सीक. सो कीप ट्रॅकिंग. आमी फुडले स्टोरी कडेन वतात. थँक्स महेश फॉर दॅट अपडेट. फुडली स्टोरी एस्कॉर्टाची, सेक्स टुरिजमाचे एस्कॉर्ट. आतां ही जी असली टुरिस्टांची जी एक जमात आसता तांच्या ऑनलायन विश्वाक गोंय हे एक सेक्स टुरिजमाचें मोठें स्थळ आनी थंय तो प्रचंड वेव्हार चलता. आतां सायबर क्रायम पुलिसांनी हें एस्कॉर्ट रॅकेट इंटरनॅशनल रॅकेटीक फाटीं फोडलें. 2 जाणांक धरले वास्कोच्यान कोणा धरले. आतां इंट्रस्टींग गजाल सायबर क्रायमान 3 टॅक्सीवाल्यांक समन केल्यात. म्हणजे फर्स्ट टायम टॅक्सी कम्युनिटी सेक्स टुरिजम अथवा एस्कॉर्ट टुरिजम म्हणजे ताका रेस्पेक्टेड असो एक शब्द वापरतात त्या सेक्स टुरिजमाक टॅक्सी ऑपरेटरांचें नांव फर्स्ट टायम इनवॉल्व जाता. आतां पुलीस अजून तांकां एक्युज्ड म्हणनात पूण तांचो दुबावीत रोल पुलिसांक दिसता भितर. आतां तांकां कशे तरेन वापरताले पुलीस म्हणटा घडये टॅक्सीवाल्यांक कमिशनूय मेळटालें कस्टमरांक हार्ड वर्क करून पावोवपाक
ऑनलायना वयल्यान ते कस्टमर हाडप. सो आमचो मुकेश कुमार केस फॉलोअप करता. मुकेश, what's the role of this taximan community in this? Are they accused? Are they approvers? Are they witness? Are they co-accused? What's the role? See, Crime Branch and Cybercrime Police jointly are investigating this case for last 1 month, more than 1 month. And so far, 4 accused have been arrested from some South Indian state and from UP and Delhi. So these 4 accused during the interrogation disclosed that they were sitting in other states and they were running this online prostitution racket. They were handling this racket using the website. And they used to book customers and clients using website, and then they used to hire these taxi operators, taxi drivers. They used to call that, pick this girl and drop this girl to so and so place. So after that, 35 to notice has been issued to these 3 drivers. They have been called. They appeared before investigation officer. They have given their statements, but there is a catch. Like they have now said that they were not aware that these girls were indulged in prostitution or they are forced into prostitution. They simply said that we got order that you have to pick this customer from this place and you have to drop this place. But police feels that they were avowed that these girls are forced into prostitution and they were knowingly aiding prostitution racket. So for now, when the matter will be charge sheeted, then clearly it will be seen that these drivers have been made accused or they have been given benefit of doubt. So yes. Then the next crime case, I think that in that job scam, Deepashri Sawant has been given bail today. Yes, Is it Panjim police now, had arrested is it Deepashri in Sawant. only the Panji case or she is out of the custody now? With that Panji bail, she is out of custody or she is in jail in other cases? Because she is the last one to be in jail in that it scam. was correct, Suya. So it was the last case, and she has now got the bail. Panjim JMC court has granted her a bail on the personal bail bond of 10,000 rupees and a surety of like amount. And now she is out. In the 3-4 cases she were involved, and this was the final case. Now she has been out from custody Thanks for for that now. input and details. Thanks Mukesh. We are moving to the next. मुकेशान दिलं त्या इनपुटा प्रमाण जॉब स्कॅमातली पुजान जें सुरू जाल्लें ती आतां लास्ट आरोपी दीपश्री सावंत ती आतां सुटली. म्हणजे सध्या तरी आतां चार्जशीट उरलें. सिजर्स बिजर्स सगळे आतां सध्या नव्यो चवकश्यो नव्यो कंप्लेनी सगळ्यो थंड. आमी फुडले केजीचेर वतात. विचित्र केस आयले बीच बेल्टांतल्यान अणजुण्या. आतां वता थंय ट्रॅफिक पुलीस सद्याक एक्सिडेंट वाडल्या म्हणून पुलीस रावतात, लोकांक आडयतात, कोण हेल्मेट पळयता, सीट बेल्ट पळयता, कोणाची स्पीड पळयता, ट्रिपल सीट, लायसनां, पोल्युशन सगळें पळयता. बीच बेल्टां खंय पयर एक केस जाली. कोणा तरी ट्रिपल सीट वतना पुलिसांनी आडायले, ट्रॅफिक पुलिसांनी आडायले, तांकां चलान मारपाक गेलें कित्याक एक तर ट्रिपल सीट आनी तिसरें लायसन ना. मारूंक गेल्यार खंय कनेक्शन थेट एका IPS ऑफिसराच्या होम मिनिस्ट्री कडेन. IPS ऑफिसराच्या होम मिनिस्ट्री कडेन कनेक्शन. सरळ फोन मारलो बाबडे त्या 3 ऑफिसरांक, तालांव सोडून ऑफिसां आपयले, तांची खरडपट्टी काडली आनी ट्रान्सफरय मारली म्हणून कळटा. आमचो ओंकार ही मजेशीर गजाल फॉलोअप करता. पुलिसांनी करप कितें काय असले वेळार. ओंकार, प्रकार कितें रे, कितें खंयचे हाजे पयलीं एक DGP आशिल्लो, ताका आसगांव डेमोलिशनाक बोवाळ घालून मागीर धाडिल्लो बिडकी कवळून. मागीर एक IAS ऑफिसराक चीफ सेक्रेटरीक फाटीं हळडोणे बांदकामा केसीक बिडकी करून धाडलो. हो कोण IAS ऑफिसर आतां जो प्रकार चल्ला कितें? सगळेच ऑफिसर असले सापडटा काय म्हणून गोंयांक? ना, सो अशी मजेशीर गजाल जाल्या ती म्हणटा ती शेनवारा पयलींच ट्राफिक पुलिसाचेर एलिगेशन आसता की ते खंयचे गोंयान ट्युरिस्ट भोंवपाक येतात तांकां अरेस्ट करता आनी तेजेर आवाजू थळावे जे कोस्टल MLA आहा तेंच्यांनी असेंब्लीन बोवाळ केल्लो. पण शेनवारा जाली ती गजाल अशी की ट्राफिक पुलीस आपलें काम करताले थंयसर
आणि जेन्ना टुरिस्ट एक गाडी टिबल सीट भोंवताली म्हणून तांकां आडयलो तेंच्यांनी. आडयलो जाल्यार तेंच्यांनी तेच्या लायसन मागले आणि तुम्ही टिबल सीट आहा म्हणून फायन जाली. ह्या टोटल फायनीचो अमाउंट जाता एज पर रूल ही टोटल अमाउंट जाता 11,300 रुपया. सो हेच्याकडे मागचे म्हणून प्लस त्यांच्याकडे लायसनूच नासले, आमकां कळोन येता त्यांच्याकडे लायसनूच नासले म्हणून ट्रॅफिक पुलिसेन सांगले वचोन लायसन तुम्ही घेऊन या कोणाचे आहा ते त्या पर्यंतच. पण तो 1 वराचो असो पिरियड हो टाइम असलो, 1 वरान तेंच्यांनी लायसन हाडले ते बी भलत्याचेच हाडले कोणाक. मागीर तेणे आपली पोच म्हणटा ती केली. तेणे मारलो फोन एका सिनियर IPS ऑफिसराच्या बायलेक फोन. आता सिनियर ऑफिसर तेणे बायलेक सांगले अशें की ती कोणे कळोन येयली ती असली खंय गेस्टा खंय ती सिनियर ऑफिसर बायलेची ती गेस्टा ती भोंवपाक गेल्ली गोंयान ती. सो तेंच्यांनी ते फोन मारले, तेंच्यांनी सांगले हमारे पास से ये पुलिस वाले पैसा लेते. त्या सिनियर जी बायल होम मिनिस्टर आहा तिने आपल्या घोवाक सांगले जो IPS ऑफिसर आहा. मागीर तेका कितें सांगले ते पैसा लेता मागीर आमकां कळोन येयलें की त्या सिनियर ऑफिसरान ते खंयच्या कन्सर्न ट्रॅफिक सेलाक तेणे फोन केलो आणि तांकां सांगले की बाबा ऐसा क्या चल रहा है, वहां पैसे ले रहा है, क्या ऑफिसर तुम्हारे पुलिस वाले क्या कर रहे, तो उसके ऊपर इन्क्वायरी बिठाव. तो ऐसे करून थंयसर तांकां पुलिसांक कळ्ळें. तेच्या मागीर तेजेर एक्शन जाली. आज कळोन येता की थंयसरले 4 जाण जे थंयसर ड्युटेक आसले तांकां सगळ्यांक आतां ट्रान्सफर केल्ली आहा. पण फाटली स्टोरी कितें की तेंच्यांनी पुलिसांनी आपले काम करपाचे ते केले कित्याक टिबल सीट असले. टिबल सीट गोंयान तरी आमच्या एलाउड ना प्लस लायसनू ना, काम करताले. पण हे खंय तरी एक IPS ऑफिसराच्या बायलेचो इगो हर्ट जाल्ल्या कारणान ही तेंची असो हो बळी गेला असो हे म्हणून कळोन येता. कळ्ळो प्रकार सगळो ओंकार कळ्ळो. वी आर मुवींग टू द नेक्स्ट स्टोरी. फुडली स्टोरी वेस्टर्न घाट्साची. वेस्टर्न घाट्साची केस इकॉनॉमीक इको सेन्सिटीव एरियाज जो इश्यू आसा ESA पयरूच टीम सेंटराची गोंयांक येवन गेली. 108 गांव 70 सांगे काणकोणचे वेस्टर्न घाटाच्या इको सेन्सिटीव एरियेक येता. तातूंतले 21 भायर काडपाचो गोंयचो प्रस्ताव. ह्या कमिटीन गोंयांक येवन प्रत्यक्ष गांवांनी वचून परिस्थिती पळयली, गोंयचो प्रस्ताव ऑन रेकॉर्ड घेतलो आनी फर्स्ट टायम लोकसभेक मिनिस्ट्रीन जाप दिल्या की गोंयान 21 गांव भायर काडपा खातीर प्रस्ताव दिला आनी गोंयान आपली केस सेंटरा मुखार मांडल्या. म्हणजे 108 गांवांतले 21 गांव भायर काडपाचो जो पॉयंट आसा, प्रस्ताव आसा गोंय सरकाराचो, तो फर्स्ट टायम केंद्र सरकाराच्या ऑन रेकॉर्ड आनी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट आनी क्लायमेट चेंज हांच्या रेकॉर्डाचेर आयला 21 गांव काडपाचो. आमचो लौकीक हो इश्यू फॉलोअप करता. लौकीक ब्रीफ सांग हो रिपोर्ट कितें आसा दिलो तो. सूरज आमकां पयलींची स्टोरी खबर आहा. जुलयान जे नोटिफिकेशन दिलें तेजे उपरांत गोवा गव्हर्मेंटान कशी कमिटी करून ते 108 21 गांव भायर काडपाचे रिपोर्ट तयार केलो म्हणजे ते कमिटी प्रमाण. सो हो आतां विशय येयलो कारण साऊथ गोवा जे MP आहा कॅप्टन विर्याचो तेणी लोकसभेन हो प्रश्न मांडलेलो की कितें कितें कारणां दिल्या गव्हर्मेंटान एक गांव भायर काडपा खातीर बी. तेजेर मिनिस्ट्रीन MOF मंत्रालयान रिप्लाय केला. ते सांगता की जो रिपोर्ट पयलीं मुख्यमंत्र्यान वा एनवायरमेंट मिनिस्टरान दिल्लो तेंकां तितले परेचे डिटेल्साचेर लोकसभेन रिप्लाय केला. जी कमिटी सेंटराची गोंयान येवन गेली ते डिटेल्स ह्या रिप्लायान ना, कारण ते हालींच जाल्ल्यान हो रिप्लाय बेगीन तयार जाता. सो तेंच्यांनी तो 108 21 गांव भायर काडपाचे जो प्रपोजल आहा तो सांगला तेंच्यांनी की हे 21 गांव भायर काडचे असो सरकाराचो प्रस्ताव आनी 87 गांव जे उरतात ते इकोलॉजिकल सेन्सिटीव वेस्टर्न घाटाचे म्हणून डिक्लेअर करचे असो सरकाराचो गोंय सरकाराचो प्रस्ताव आहा. आनी ताका कारणां दिल्या ती जी आमी पयलीं पळयल्या ती कारणां इकॉनॉमीक एक्टिव्हिटी सगळ्यो त्यो रिप्लायन तेंच्या आहा. पूण हाजेर मिनिस्ट्रीचो स्टँड कितें ह्या प्रपोजलाचेर, ताजेर काय कितें सप्लिमेंटरी बी कितें आन्सर दिला किंवा विर्यातान क्वेश्चन बी सप्लिमेंटरी कितें केला, फुडें MOF ताचेर करता कितें? MOFची एक कमिटी आहा, अशे 6 स्टेटी आहा. ते 6 स्टेटीचे अशे ऑब्जेक्शन सजेशना खातीर हे ओपन आसले. सो ते 6 स्टेटीचे ऑब्जेक्शन सजेशन्स कितें डिमांड खंयचे गांव भायर काडपाचे सगळे डिसायड करपाक जी कमिटी डिसायड केल्या, कमिटी फॉर्म केल्या, ती 6 स्टेटींचे अभ्यास करता. जी गोंयान येवन गेली ती कमिटी आसतली. बाकीचे आनी 5 स्टेटी आहा तेंचे आसा. सो त्यांचो अभ्यास जाल्ला. तेजे उपरांत फायनल नोटिफिकेशन हे सगळे गजाली केले उपरांत येवपाक. थँक्स फॉर दॅट एनालिसीस, थँक्स फॉर इनपूट. लौकीक आमी हो टायम कमी आशिल्ल्यान
360 डिग्री ग्राउंड झिरो रिपोर्ट वाइंड अप करतना निमाणी खबर महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याची 10-15 दीस जायत आयले इलेक्शन जावन मुख्यमंत्री थारनाशिल्लो. निमाणे आवा शिवा करून सकाळीं रातीं फडणवीस, शिंदे आनी अजित पवाराची बसका जावन एकदांचो देवेंद्र फडणवीस बीजेपीचो आनी महायुतीचो मुख्यमंत्री म्हणून थारलो. शिंदेच्या नांवान घोशणा करून घेतली आनी कळटा त्या प्रमाणे अजित पवार आनी एकनाथ शिंदे डेप्युटी जावपाक तयार जाल्यात. आतां खात्यां खातीर मोठें चल्लां. फायनान्स कोणा, होम कोणा, अर्बन डेव्हलपमेंट कोणा, हाजेर भरपूर चल्लां. घडये रातचो मेरेन तिडो सुट्टलो, पूण सोपूतविधी महामुख्यमंत्र्याचो फाल्यां जाता आनी देवेंद्र फडणवीस परत महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री जाता. इतल्याचेर हो 360 डिग्री ग्राउंड झिरो रिपोर्ट आमी सोंपयतात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. परत मेळया. देव बरें.